सर आमी पळयलें खंय तरी सांग्यार जी डेंजरस ट्री आसा ती खंय तरी ट्रिमींग किंवा कापप चालू आसा. कितें आसा हेजे बद्दल म्हायती तुमचे कडेन? ती झाडां आमी ट्रिमिंगाक घेतल्या न्ही ती रिगार्डींग फॉर डिजास्टर मॅनेजमेंट ताका डेप्युटी कलेक्टर प्लस आमचे काही एस्टिमेट जे ऑर्डर ऑर्डर दिल्ले आसा जी डेंजरस ट्री आहा ती फॉरेस्टान सुद्दां RFO रावंड ऑफिसर आसा न्ही तेणी आयडेंटिफाय केल्ले आसा त्या प्रमाणे एस्टिमेट जावन आमकां ऑर्डर इश्यू जाल्ले त्या प्रमाणे आमी ते कांयच्यान स्टार्ट केला घेवपाक. आमी स्ट्रेच घेता आसतना सुद्दां आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो कलेक्टरान ग्रूप केल्लो आसा. आमचे जे कितें हें आसा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आसा न्ही ते वायला ग्रुपा वयल्यान आमी मेसेज करतात तशें ऑफिशियली लेटर करता कित्याक कालची ही गोश्ट आसा पळय न्ही ती बंच केबलिंग जाल्लें आसा इलेक्ट्रिकल आनी प्लस इलेक्ट्रिकल वायरींग आसा जे ओवरहँगींग आसा ते सुद्दां आमी तांकां इन्फॉर्म करून शटडावन करपाक लायला. सकाळचे 9 ते दनपारां 2 पर्यंत तांकां करपाक शटडावन करपाक लायला. ताजे नंतर आमी काम स्टार्ट केलां. आनी जे डेंजरस ट्री म्हणल्यार कशें सद्या आमी सगळीं झाडां मारनात जी लोकां खातीर हानिकारक आसा जी सारकी 75% कॅनपी कवर्ड केल्या सरफेस रोड ती आमी सद्या तेजे ब्रांचीस आसा जे खांदी आसा न्ही डेंजरस जे रस्त्यार येयल्ले आसा आडवी जावन ते आमी कटिंगाक घेतिल्ले आसा. आमकां दिल्ली परमिशन खूब आसा पूण सगळीं आमी एकादम सगळीं झाडां एकदम उडयनात. जी आसा डेंजरस जी आमी आयडेंटिफाय केल्या तशी कांय झाडां जी सुकिल्लीं आसा जी कांय पावसा वेळार सुद्दां फुगून एखादी पडपाक शकता लोकां खातीर डेंजरस जाल्लीं आसा ती झाडां ती सद्या आमी पयलीं प्रायोरिटेशन सद्या मारपाक घेतिल्ली आसा. आनी लोकां कडेन विनंती करता की जेन्ना काम चलता की तांणी मातशें सावधान म्हळ्यार सांबाळून आमचे स्टाफ डिप्लॉय केल्ले आसा सायटीर मातशें तांकां कॉर्डिनेशन करचें म्हळ्यार कॉर्डिनेट करचें कामा वेळार. ऑलमोस्ट कितलींशीं झाडां आसा ती आतां? झाडां आमी ऑलमोस्ट अशी 120 अशी आयडेंटिफाय केल्ली आसा सद्या तरी 120 सुमार. पूण सगळे आमी मारना आमी झाड मुळा सकट मारना जे झाडाचे खांदे जे रस्त्यार कवर्ड जाल्या रस्तो कवर्ड जाल्लो आसा ती झाडां आमी सद्या मारून घेता म्हळ्यार झाडाची खांदी मारून घेवपाक स्टार्ट केल्ले. आतां हो ड्रायव्ह आसतो तुमकां सद्दां जातलो काय? संडे ब्रेक आसतलो बाकी एवरीडे चालू आसतलो. आनी जे जे स्ट्रेचान काम करता त्या स्ट्रेचान आमी इलेक्ट्रिकल कन्सर्न जेई आसात तांकां इन्फॉर्म केल्ल्या ते फिडार ते रावन ते शटडावन घेतले त्या प्रमाणे काम फुडें वयतलें. तेय बरोबर आसा आमचे प्लस आमचे पुलिसाचे काही आमचे होमगार्ड्स जे आहा तेय दिल्ले आसा आमकां आतां ते धाडिल्ल्या तेणी सायटीर कित्याक ट्रॅफिका खातीर काम करता आसतना लोकां खातीर त्रास जावचे न्ही म्हणून झाड मारता आसतना. आनी हेका जो एमावंट आतां तुमी यूज करतले तो खंयच्या डिपार्टमेंटान? हो जो एमावंट जो आमी यूज करतले ते आमी PWD डिपार्टमेंट आसता जे ऑलरेडी डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर आमकां नोटिफिकेशन आयलें ताजे नंतर सायट इन्स्पेक्शन जाल्यार टू द RFO वीथ डेप्युटी कलेक्टर तलाटी मामलेदार हांचे मनीस आसले तेजे नंतर जे आमकां आयडेंटिफाय जी झाडां आयडेंटिफाय जाल्या डेंजरस ट्री कटिंगाची त्या प्रमाणे आमी एस्टिमेट प्रिपेर केला बाय PWD. त्या नंतर आमकां टेंडरींग जावन प्रोसेस जावन आमकां ऑर्डर इश्यू जाल्ले त्या प्रमाणे आमी झाडां मारपाक घेतिल्ली आसा. पूण सर आतां आमी पळयलें जाल्यार आतां आज तारीख खंय तरी 12 जाल्ली आसा. इतली लेट जावपाचें कारण कितें अशें? इतलें लेट जावपाचें कारण म्हणल्यार काही प्रोसेस आसता डिपार्टमेंटाचे ते मातशे आमकां काही फायनान्शियल म्हळ्यार कशें आसता टर्म जो आसता न्ही पिरियड मार्च 31 पर्यंत काही लायबिलिटी पिरियडा लागून आमची काही फायली रिटर्न आयल्ल्यो ते म्हणून फायनान्शियल इयरा खातीर वेळ जाल्लो पूण आमी ती कम्प्लाय करून आमी जी कामां आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन तशें मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करून जी कामां अर्जंट बेजीस करून घेतिल्ली आसा फायली पास करून आमी आयज काम स्टार्ट केल्लें आसा. केन्ना म्हणल्यार हें काबार जातलें आतां? कितलोसो टायम घेता तुमी? सद्या जो स्ट्रेच घेतला न्ही ताका तरी तो कॉन्ट्रॅक्टरा प्रमाणे तेजे वर्क जे कामगार आसा त्या प्रमाणे तो म्हणटा की 7-8 दीस तरी वयतले. आमी जो स्टार्ट केला आतां उगे जंक्शन टू अप टील वाडे कॉलनी 1 सुद्दां वयतले. ताजे नंतर बाकीचो आमी स्ट्रेच आहा तो डिसायड करतले एज पर द क्लायमेट त्या प्रमाणे आमी आतां हांगच्यान सांग्यारसून अप टील परत उग्या पर्यंत तो स्ट्रेच कवर करतले. आनी एरिया खंयची घेतली आसा तुमी सद्या? एरिया सद्या तरी आमी भाटी उगे पंचायत अशी घेतिल्ली आसा. उरचे मागीर ते आमी डेंजरस स्टेजीर जे झाडां दिसतात आमकां तशें ते बुश क्लिनींग सुद्दां करतलो तो. थोडे कडेन आमी अशें पळयलां की जी झाडां जी कटींग केल्ली आसा पळय ती खंय तरी गटारांनी बीन पडलेली आसा म्हळ्यार हें आतां आनी एक मातशें प्रॉब्लम जालो की फाल्यां म्हणजे पावस झडटलो आनी उदक गटारां ब्लॉक जावन सारकें तुजें ती झाडां ते आतां मारतात पळय सॅमिटरी ती झाडां प्लस ते गटर क्लिनींग ते कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर दिल्ली आसा. ती झाडां मारिल्ली आसता ते लॉक्स आसतले तेवूय तो काडून सायडी उडयतले प्लस गटराची जी पावसान व्हांवून येवन झाडां पाडां लागिल्लीं आसा खांदे बिने ते सुद्दां तो निवळ करून क्लीन करतलो. सद्या तो झाडां मारून घेतलो आनी मागीर तेजी आनी एक टीम आसतली जी फक्त गटर क्लीन करतली रोड शोल्डर क्लीन करतली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.